डिले करून मरे आता प्रोजेक्ट कंप्लीट असला मरे डिले करून केला ते माझें नांव चंदन मांद्रेकर। हांव आसगांव ह्या गांवांत रावता आनी ह्या आसगांव दत्तात्रय देवळाचो हांव अध्यक्ष। आमच्या एक आसगांवान एक हें जालां की आमी जी झर आनी नॅचरल स्प्रींग ही थंय आमी 2.5 म्हयने जाले आमी कंप्लेंट घातल्या। कंप्लेंट सगळ्या ऑथॉरिटीक ज्यो आसा पळय तितल्यांकूय आमी कंप्लेंट घातल्या। इवन पंचायतीन घातल्या कंप्लेंट, पंचायतीन कांय एक्शन घेवना। परत जे आता पळय आता की आमचे हें आसा पळय झर आहा पळय सारकी तेकोन बांदल्या। तेकोन बांदल्या उपरांत फाल्यां कोण हेचेर आन्सर दितलो? पंचायत ओगी आहा, सगळे ओगी आहा, पण आन्सर दितलो कोण? फाल्यां आन्सर म्हाका विचारतले, हांव कोणाक दितलो? फाल्यां 10 जाणांची प्रॉपर्टी म्हाका आन्सर दिवचे पडटले, हेचेर कोण आन्सर दितलो? 2.5 म्हयने जाले इन्स्पेक्शन काडूंक ना, कांय ना। आनी आयज सांगता 2.5 म्हयन्यांत हो कोवीड आहा तो कोवीड आहा, आमकां खंय सोंपण पडलां? कोणा कोवीड आहा आमकां कळलां? आमकां एक लेटर धाडलेलें आमकां सजमावपाचें न्हू। लॉकडावन आसतना हें काम खंय चालू उरलें? सगळ्याक लॉकडावन, बारीक बारीक लोकांचे लॉकडावन बंद केलें सगळें, हांव मानतां, पण कन्स्ट्रक्शन कित्याक चालू दवरलें? आज तुमी पळयता तो केदो व्हडलो होणको बांदला, आज पावस पडोन तो मोडले, कितें वायट गजाली जालेले हे कोण करतलो? कोण घेतलो हेची हें? आमी करपा आमच्या देवळाच्या हितून फंडान करपाचें आमी काय कोणी करपाचें? आनी आतां तितून आमचे जे हे आसा पळय धोण आसा पळय ते उदीक ते पियेता जावं यूज करता, आमचे देवाक ते न्हाणयता थंय, परत भटजी आमचो ते उदीक पियेता आनी आख्खे लोक कोण कोण येवन उदीक व्हरता ते। फाल्यां ती पिड्ड्यार जाता तेचे कोण हें करतलो? नॅचरल स्ट्रीम अशी न्हू ती, आमी गणपती बुडयता तितून, फाल्यां कितें जालें ते गणपती बुडोवपाचें ना? सगळ्यांक बांय आहा घरा कडेन, आमचे कडेन बांय आहा, दुसऱ्या कडेन बांय ना, तेंचे कडेन कितें? ह्या कसलो प्रोजेक्ट तो? प्रोजेक्ट हो 11 विला येता तितून, 11 विला येता काय तेच्या वयर येता ते म्हाका काय खबर ना, हांवें काय स्टडी करूंक ना भितून, पण 11 विला येता आनी तेंचे सेफ्टीक आतां कितले येतले ते म्हाकाय खबर ना। हेंचे सेफ्टीक आनी सेफ्टीक आहा तेचे उदीक खंय वयतलें हे आमकां जरी वेस्ट जातले। तुमकां जाय तशें समज जायना तर तुमचे फुडली स्टेप कितें आसतले? पळय आमी तर आमकां जाय तशें जायना, जे आमच्या 10 जाणांच्या लोकांक तर जाय तशें जायना जाल्यार फुडें आमी तो प्रोजेक्टाक स्टे हाडपाचें आमी काम करतले। कित्याक हो फाल्यां आमकां हो धोका, फाल्यां आमच्या देवळान प्रोग्राम चलतले, हेंच्यो पार्ट्यो चलतल्यो, आमकां त्रास ती कोण आयकतलो? सरपंच आपूण सायन मारतलो वयतलो, पण त्रास आमी भोगतले, हे आमी खपोवन घेवचे ना। हांव रुपेश गांव सांगपाचें म्हटल्यार ही एक दुर्दैवाची गोष्ट। गांवान विकली पयऱ्यान उदीक येता ते बीन जेम तेम 2 वरां, आनी अशा परिस्थितीन गांवांक उदकाक तळमळोक लावन आयज हांगा खंय तरी पंचायतीन स्विमींग पूल बांदपाक हांगा परमिशन दिलां, जितून एक आमची नैसर्गीक झर जेचे उदीक सदांच आमकां वर्साच्या 12 म्हयने आमकां पिवोवंक मेळटा, अशा झरीचेर खंय तरी संकट हाडपाचो यत्न ह्या पंचायतीन आनी ह्या कन्स्ट्रक्शनान केल्लो आसा। म्हाका दिसता ह्या कोविडाच्या संकटान लोकांक कितलीशीच प्रॉब्लम आसा, तितून ह्या पंचायतीन ह्या उदकाच्या संकटाचेरूय आस्कोकाराची बश्टी पाळी हाडची न्हू, ही संकटां खंय तरी दूर करपाक जाय पंचायतीन, आनी हें जे तेंच्यांनी परमिशन दिलां ते बेगींतल्या बेगीन बंद करचें। कित्याक जशें प्लॅना प्रमाणे कळटा तितून 9 स्विमींग पूल आसात। आतां 9 स्विमींग पूल म्हणल्यार तुमकां कळटलें की दिसाक दीस ते उदीक ताका दिवचें पडटलें। आतां ते उदीक खंयच्यान येतलें ते म्हाकाय खबर ना, पंचायतीक खबर आसतलें, आनी अशें उदीक हें जर तांकां दिवंक मेळटा जाल्यार गांवाक ह्या पंचायतीन कित्याक उदीक दिवचें न्हू? जर उदकाची इतली आमचे कडेन खूब अवेलेबिलिटी आसा जाल्यार ह्या पंचायतीन गांवांत प्रत्येक घरान एटलिस्ट पयऱ्यान येता ते आतां बाबा डेली उदीक घेवचें हें खंय तरी तेंच्यांनी करपाक जाय। त्याच्या उपरांत ही आमची नैसर्गीक झर जितून म्हाका दिसता कितलीशींच वर्सां आमी गणपती बुडयता, आनी हांगासर दुसरो आमकां खंय तरीच पर्याय ना, आनी
जेन्ना हांगासर हे सोकपीट बांदतले तेन्ना हेचे उदीक सांडपाणी सगळें आमचे झरीन वडटलें. कित्याक आमी ऑलरेडी पळयलेलें आसा जेम तेम ज्यो बांयो आमच्यो उरलेल्यो त्यो खंय तरी अश्योच कोणी परमिशनां दिली पंचायतींनी आनी दुसऱ्यो बांयो बांदल्यो नाल्यार आनी कितें संकटां येवन सगळ्यो बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. आनी तितूंतले तितून ह्या गांवाचेर कितलेशेच लोक उदकाचेर निर्भर आसात आनी हे उदीक तरी आमकां बरे भशेन पिवपाक मेळचें म्हणून हांव पंचायती कडेन मागतां. तशेंच बाकी जे एक्टिंग ऑथॉरिटीज आहा तेंचे कडेन मागता की हें परमिशन बेगींतल्या बेगीन रद्द करचें, नाजाल्यार तेंच्यांनी पयलीं आमकां बरोवन दिवपाक जाय तेका उदीक खंयसून हाडटले आनी हें जर ते पंचायत तांकां अवेलेबल करून दिवंक शकता जाल्यार गांवच्या लोकांक उदीक कित्याक मेळचें ना. डेलीच्या डेली उदीक सगळ्यांक मेळचें हें पयलीं संकट दूर करा. ही असली नुसती आफोवन दुयेंसां हाडपाची न्हू. नायक आसगांव पंचायत सरपंच. याच्या पयलीं दत्तात्रय औदुंबर देवस्थानात एक मिटींग घेतलेली 2-3 महिने पयलीं आसतली ती 2-3 महिने पयलीं न्हू. तेन्ना ते मिटींगेक हांवूय प्रेजेंट आसलो आनी तेंच्यांनी म्हाकाय क्वेश्चन केल्ले की अशें अशें आहा हांगा प्रोजेक्ट येवपाचो आहा आनी तुमी लायसन्स दिले. तर आसगांव पंचायतीन ताका 11 विलाचे लायसन्स दिला आनी 11 विलाचे लायसन्स दितना तेंच्यांनी म्हाका क्वेश्चन केल्ले की हांगा एक झर आहा तर कशें कितें हें तेजें उदीक सेफ्टिकाचें मागीर हेतून येवचें ना. तर हांवें तांकां सांगलेलें त्या टायमाक की पळय जी फायल पळय आहा न्हू ती फायल पयलीं तेंच्यांनी TCPसून पास करून हाडला. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी NOC हाडला हेल्थाची आनी तेच्या नंतर ही फायल पंचायतीन येयल्ली आनी सगळी फॉर्मेलिटी केला नाल्यार आमकां फायल आडोवपाक मेळना. तेच्या उपरांत आमी पंचायतीन तांकां लायसन्स दिला आनी सेम मॅटर हांवें तेंच्या ओनराक सांगलेलें की अशी अशी आमची पंचायतीन मिटींग जाल्ली आहा आनी फक्त इश्यू आहा पळय तो इश्यू सेफ्टीक आनी सोकपीटाचो आहा म्हणून. तेन्ना आमची तुमकां रिक्वेस्ट आहा कारण आमची ती झर आहा ती झर आसल्या कारणान फाल्यां सकाळी उदीकूय भितर सेफ्टिकाचें येवंक सोकपीटाचें येवंक शकता. तेन्ना तुमी जाता नाल्यार ती मातशी टेस्ट करा. तर तेणेन म्हाका सांगलें आपणाचे जो टॅक्निकल आहा आनी आपणाचो आनी एक कोण तरी पार्टनर आहा तेंचे कडेन डिस्कस करता आनी तुमकां आपूण सांगता म्हणून. टील डेट तेणेन आमकां सांगूंक ना म्हणल्यार प्रॉमीस केल्लें करता म्हणून. आनी सेम मॅटर मागीर हांवें परत देवस्थानचे मेंबर येयले तांकां हांवें सांगलेलें की हांव तेंचे कडेन उलयलां आनी तेंच्यांनी करता म्हणून म्हाका सांगलां. तेच्या नंतर देवस्थानचे एक लेटर आमकां हेतून येयलें पंचायतीन येयलें. पंचायतीन येयना बरोबर ह्या दिसांनी कोवीड आसल्या कारणान आमची मिटींग जावना. एक मिटींग आमची लास्ट मिटींग जाली ती मिटींगेक तेंचे देवस्थानचे एप्लिकेशन आसले आनी आमी पंचायतीन डिसायड केलें की हेचें आमी इन्स्पेक्शन करतले म्हणून. तेच्या नंतर मिटींग जाल्या नंतर आमचो पंचायतीचो क्लार्क पॉझिटिव्ह जालो. तेच्या नंतर आमचो प्यून पॉझिटिव्ह जालो. तेच्या नंतर आमचो सेक्रेटरी पॉझिटिव्ह जालो आनी आमी जी पळय पयलीं इन्स्पेक्शनां काडली सगळी आमी इन्स्पेक्शनां पोस्टपोन केली. जी काडलेली पळय ती नवीन तर आमी इन्स्पेक्शनां काडूंक नासली. म्हणटकीर आतां परत आयज देवस्थानान परत एक मिटींग आपयला कारण आमची स्प्रिंग आहा थंयसर तेंच्यांनी एक वणको मारलेलो आहा आनी सगळी माती काडल्या तेंच्यांनी. आमकां आतां कळना ती माती तेंच्यांनी कित्याक काडला. म्हणटकीर त्या ओनराक आतां आमी कॉल करिना बरो तो सायटीचेर येयलो आनी हांवें ताका सांगलें तुजे जे 2 माड आहा पळय ते केन्नाय पडोंक शकता आनी पडले नाल्यार ते आमचे शेडीचेर पडटले झरीचेरूय पडटले. आनी तो आतां ओनर थंय येयल्लो आहा. आतां इतके पासून हांगा सिच्युएशन जाल्लें आहा. म्हटल्यार आमी जे पळय हे देवस्थानचे लेटर येयल्ले आहा तेचेर आमी हेतून कशें केल्लें आहा हेतून TCP हेल्थ आनी पंचायत म्हणटकीर आमी सॅनिटरी पॉयंट आसल्या कारणान आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागतले. हेल्थाचे जी हेल्थ ऑफिसर आहा पळय तिका घेवन आमी इन्स्पेक्शन करतले कारण तेतून तिणेन एक सर्टिफिकेट दिल्ली आहा. कायद्या प्रमाणे जे 15 मीटर हे जाय तर तेंचे आहा 15 मीटर. आमी आतां पंचायतीन कितें डिसायड केला की जी हेल्थ ऑफिसर पळय जी आहा तेणी सर्टिफिकेट दिला ते तिकाच घेवन आमी हांगा येवन जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले. जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत ती आमकां क्लिअरिफिकेशन दितले बाबा आमकां झरीक हो प्रॉब्लेम जातलो काय जावचो ना. आनी आमी ओनराकूय रिक्वेस्ट केला एक्च्युली की ती सेफ्टी आहा ती तुमी टेस्ट करची. तेणेन आमकां ओरली दिला रिटर्न आमकां काय बरोवन दिवं ना. केन्ना करता म्हटलं ओरली सांगला आपूण सेफ्टीक टेस्ट करता. आतां रिटर्न जेन्ना दिता तेन्ना सारकें न्हू. तेणेन वयल्यान म्हाका एकूय सांगलें पळय आपूण सद्या एट प्रेझेंट विला करता. आपूण सेफ्टीक आनी सोकपीट आतां करिना. सेफ्टीक आनी सोकपीट आपूण लास्ट करतलो. तरी आसतना तेणेन एक्च्युली आमकां बरोवन दिवपाक जाय आसलें. आतां ओरली विचारले उपरांत तेणें ओरली आन्सर दिला
आता हे दिसांनी आमी सेक्रेटरी आता पॉझिटिव्ह आहा आणि एक 7-8 दिसांनी त्याच्या तर म्हाका सांग आता हांगाचे गाव गाव स्थानिक आसा पळय तांकां हो प्रोजेक्ट जाल्लो नाका. ना ना तशें तेंचे काय ना एकदा देवळान पासून मिटींग जाताना म्हाका दिसता देवळाचो अध्यक्ष तेका एप्रोच जाल्लो ओनराक तर तेणेन कितें सांगलें आमकां तुमच्या प्रोजेक्टाचेर ऑब्जेक्शन बी काय ना आनी तेणेन मिटींगेक एकदां सांगलेलें म्हणजे जी सेफ्टी आनी सोफ्टी आहा ती तुमी चेंज करात कारण आमचे लागीं घर आहा म्हणून हांव नको तेका तेणेन कितें येस म्हटलें काय हे म्हटलें हांवें जेन्ना एप्रोच जाल्लो तेन्ना म्हाका तेणेन सांगलें आपूण आपल्या टेक्निकलाक विचारता आनी आपूण थंय ट्राय करता म्हटलं आता तेणें ओरली सांगला रिटर्न दिल्ले नाल्यार आमकां तो प्रूफ उरतलो आसलो न्हू. तुमी आतां जॉयंट इन्स्पेक्शन केन्ना करतले? आता एक 6-7 दिसा भितर आमी तेका नोटीस काडटा कारण आमकां सायन मारपाक सेक्रेटरी जाय. अजून आमी त्या टायमाक ही मिटींग जेन्ना देवस्थानचे एप्लिकेशन येयल्लें ते लास्ट मिटींग आसली तेच्या उपरांत आनी आमची एकूय मिटींग जावना एकूय इन्स्पेक्शन जावना अशें की आमी मुद्दाम करूं ना अशें काय ना. म्हणटकच आमी इन्स्पेक्शन म्हणून हें केलां आनी आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतले अलॉंग विथ हेल्थ ऑफिसर. विष्णू मांद्रेकर सेक्रेटरी ऑफ औदुंबर दत्तात्रय टेम्पलाचो. आता आमी मिटींग घेतलेली जशें तुमकां सांगलां आमच्या अध्यक्षान आनी सरपंचान की आमी मे म्हयन्यान मार्चान आमी मिटींग घेतलेली आमचो वाडदिवस बीन आसलो त्या कारणां खातीर तितून आमी पळयलें की बाबा हांगासर कन्स्ट्रक्शन जाता आनी त्या कन्स्ट्रक्शनान आमकां कळ्ळें की 11 बिलां जावपाचीं आसा. सो आमी ते मिटींगेक आमी पयलीं कमिटीन ठरयलें कितें करपाचें तें आमी वचून ताका मेळ्ळे आनी आमी आमच्या 10 जाणांक सांगलें तर तेंच्यांनी डायरेक्ट निशेध केलो. ते म्हणपाक लागले टॅक्निकली कितें आसूं सारकें आसूं पूण हांगासर आमचे झरीन गणपती बुडयता आमचो देवाक आमचो यूज जाता उदीक मागीर भटजी आमचो यूज करता आमचे वाडदिवस आसता दत्त जयंती आसता तेन्ना आमी हेच उदक यूज करता. सो ते टॅक्निकली कितें सपोज तेंच्यांनी दाखयलें सुद्दां जाल्यार तरी आमचे झरीक मार बसतलो म्हणून आमी कितें केलें 8 एप्रिलाक एक लेटर केलें सगळ्यांचे सायनी घेतले. कोणाक केलें लेटर? लेटर आमी केलें चीफ इंजिनियर ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मागीर मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी पोरवरी मागीर चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिल्डिंग पंचायतीक केलें आमी आनी हेल्थानूय केलें. ओके. अशी आमी लेटराक केली आनी आमी आमचे जितले 40 मेंबर आहा तेंच्या 40 मेंबरांच्या घराघरांनी वचून सगळ्या मेंबरांचे सायनी घेतले. ऑलमोस्ट आमचे कडेन 100 सायनी आहा पूण गेले आनी हे आमी 8 एप्रिलाक केल्ले आनी मागीर कितें जालें लॉकडावन जालें आमी फॉलोअप करूंक ना आमी वाडदिवसान हितून बिजी उरले आनी आतां पळोवंक गेल्यार परत तेंच्यांनी आतां एक व्हडलो हुंडको मारला आनी थंय आतां म्हाका दिसता ते स्विमींग पूल कितें करता तितून सपोज क्लोरिनाचें उदीक जावं आतां सारकें लागीं इतलें लागीं बांदलां तेंच्यांनी की गॅप सुद्दां कांय ना आनी 1-2-3 माड आहा ते सुद्दां आमचे प्रॉपर्टीन देवळाचे प्रॉपर्टीन पडोंक शकता. सो आतां हेका जबाबदार कोण तोच आमचो प्रश्न पडलेलो.